केप्याक कावरे पिर्लाच्या लोकांनी थंयची मिनाची येरादारी आडिल्ल्यान जाल्लो तणाव अजूनय निवळूंक ना। हे ट्रक पावणेर काडिल्ले मीन व्हरताले। पुलिसांनी बिरेस्तारा 34 जणांक ताब्यात घेवन पुलीस स्टेशनार दवरल्यात। तातूंत 10 बायलोय आसात। लोक म्हणटात मीन येरादारी सुरू जातली तेन्ना थळाव्याक कामाक लावपाचे आनी थळाव्याचे ट्रक लावपाचे उतर तांकां पयलीं दिल्ले। आतां ट्रकूय भायले आनी कामगारूय भायले म्हूण लोकांनी येरादारीच आडयली। कावरे पिर्ला गांवांत बुधवारा आनी बिरेस्तारा वातावरण तापले। गांवांत मायनिंग सुरू जाल्या उपरांत गांवच्या लोकांक काम दितले अशें उतर खणीच्या मालकान दिल्ले अशें गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा। सध्या मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। काम सुरू करचे पयलीं डंप हाताळप्यान गांवच्या लोकांचे प्रस्न सोडोवंक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा। मायनिंग सुवातेर गांवच्या लोकांक नोकरी दिवंक जाय वा गांवचे ट्रक मिनाची येरादारी करूंक कॉन्ट्राक्ट करूंक जाय अशें लोक मागतात। लोकांनी मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायल्ल्यान पुलिसांनी कावरे पिर्लाच्या लोकांक ताब्यात घेतले। तांकां केपें पुलीस स्टेशनार व्हेले। केपेंचो आमदार बाबू कवळेकार सुवातेर आसलो। लोकांक नोकऱ्यो कित्याक दिवंक ना असो प्रस्न गांवच्या लोकांनी केलो। पुलिसांनी 34 जणांक ताब्यात घेतल्यात। म्हणजे आमी तांकां विचारलें न्ही तशें म्हणटकीर मागीर ते भितर उडोवपाचें तेंच्यांनी हें केलें गाडयांत बसोवपाक हें करून लोकांक सगळें। कोण स्टार्ट करता मायन कोण स्टार्ट करता मायन ते फाल्यां गेले गव्हर्मेंट आयचेर जाल्यार आमकां म्हणलें आमी काय सगळे पेपर्स आहे कसो रूल आसा तोय बी आमकां सगळ्यांक कळपा जाय अशें म्हणून हांवें केलें। आमच्या कामगारां बद्दल जे मायनीर कामां वयताले तेंचे बद्दल ट्रक ओनरां बद्दल आनी लोकां बद्दल हो प्रश्न आमचे 3 हे प्रश्न सगळे सॉल्व जावपा जाय अशें म्हणून आमी सांगलें तांकां। ते कोणा कडेन कांयच उत्तर ना। सकाळच्यान आमी वाट पळयता ते कितें तरी सांगतले पूण कांय सांगना। वयर वसा एक वसा पूण आनी अशें म्हणून सांगता खंय वचपाचें आनी कितें करपाचें आमकां तें खबर ना न्ही। कावरे पिर्ला लोकांनी बरोच धुमाकूळ घालो मात पुलिसांनी हाचेर तोंड उगडलें ना। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। मायनिंग बंदीक लागून गोंयांत कोणूच बेकार पडूंक ना अशें दिसता। मायनिंग बंद पडिल्ल्यान बेकार जाल्ल्या आनी पगार नाशिल्ल्या कामगारांची 7 दिसां भितर नांवां दिवची अशी सुचोवणी खण खात्यान सगळ्या मिनेरांक केल्ली। मात एकाय मिनेरान बेकार पडिल्ल्या कामगारांची नांवां दिल्लीं ना। बेकार जाल्ल्या कामगारांक सरकारान 50% पगार दिवचो असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिल्लो। ते खातीर खण खात्यान ही नांवां मागयल्ली। तांकां दिल्ली 7 दिसांची मुजत बिरेस्तारा सोंपली। मायनिंग बंद जाल्ल्यान बेकार पडिल्ल्या कामगारांची यादी 7 दिसां भितर खण खात्याक दिवची अशी सुचोवणी गोंय सरकारच्या खण खात्यान गोंयांतल्या सगळ्या मायनिंग लीजवाल्यांक केल्ली। 7 दीस सोंपले तरी खात्या लागीं अजून एकूय नांव पावूंक ना। गोंयांतले मायनिंग बंद जाल्ल्यान ज्या खण कामगारांक पगार मेळना तांकां 50% पगार गोंय सरकारान दिवचो असो आदेश सुप्रीम कोर्टान फाटल्या सप्तकांत दिल्लो। खणीर काम करपी चडशे कामगार ओडिशा आनी झारखंडांतले आशिल्ले। खणी बंद जाल्ल्यान हे कामगार ह्या आदींच गोंय सोडून गेल्यात अशी माहिती सुत्रांनी दिली। हे सगळे कामगार कॉन्ट्राक्ट पद्दतीर काम करताले। ताका लागून लीजवाल्यांनी तांची नांवां दिवंक ना। ज्या कामगारांचो सध्या पगार चालू आसा तांची नांवां मात कंपन्यांनी दिल्यात। खण धंद्याचेर निंबून आशिल्ल्या लोकां खातीर गोंय सरकारान ह्या आदींच खास येवजण चालीक लायल्या। ह्या येवजणे खाला सुमार 7,800 ट्रक धनियांक अर्थीक आदार मेळटा। गोंयांतल्यो खणी बंद जाल्ल्यान सुमार 1.25 लाख लोकांचेर परिणाम जाला अशी माहिती गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिल्ली। खण कंपन्यांनी कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या एकाय कामगाराचें नांव दिवंक नाशिल्ल्यान खणी बंदीचो खऱ्यांनीच कितल्या लोकांचेर परिणाम जाला ह्या विशीं दुबाव निर्माण जाला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। गोंयकारांक लायफस्टायलीची दुयेंसां सगळ्यांत चड। इंजल हेल्थ प्लसाचे हेल्थ केअर एबनॉर्मलिटी रिपोर्टा प्रमाण गोंयकारांक सगळ्यांत चड दुयेंसां जातात ती काळजाची। हॉस्पिटलांत येतात त्यो 22% केशी काळजाचे दुयेंसाच्यो। ते उपरांत गोड्या मुताच्यो आनी मोठसाणीचें दुयेंस। असले दुयेंती दरेकी 20%। ही दुयेंसां सगळ्यांत चड जातात ती 25 ते 40 वर्सां मेरेनच्या तरणाट्यांक। पळयात रिपोर्ट। लायफस्टायल डिसीजेस इज अ मेजर किलर इन गोवा। Across the India, lifestyle diseases has become one of the biggest killer, and that's what we also see specifically in Goa, that lifestyle diseases are on a high. The deaths because of lifestyle diseases are very, very high. Cardiovascular diseases, diabetes, alcohol, liver diseases. These diseases have started hitting people in the age group right from 25 onwards. जीण पद्दतीक लागून मरण येवपी लोकांचे प्रमाण गोंयांत वाडत चल्ला। काळजाच्या आताकाक लागून सगळ्यांत चड लोकांक मरण येता। ताचे फाटोफाट डायबिटिक्स, सोरो पिवप आनी लिव्हर पिड्ड्यार जावन मरपी लोकांचो नंबर लागता। 25 वर्साच्या तरणाट्यांकूय आतां दुयेंसां जावपाक लागल्यात अशें ह्या अहवालांत म्हळां। दर वर्सा सुमार 250 बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सर जाता ही गजाल ह्या अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या।
इंडस हेल्थ प्लस ह्या भलायकी वाठारांत वावरपी संस्थेन हो अहवाल तयार केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत फुडले 2 दीस पावस पडूं येता असो अदमास गोंय हवामान खात्यान उक्तायला. केरळ वाठारांत अरबी समुद्रांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान हो पावस पडटा अशें हवामान खात्याचें म्हणणें आसा. अरबी समुद्रांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान फाटले 2 दीस गोंयांत जायत्या सुवातींनी पावस पडत आसा. केपें, सांगें, दिवचल, फोंडें ह्या तालुक्यांनी सुमार 1 सेंटीमीटर पावस जालो. फुडले 2 दीस पावस चालूच उरतलो असो अदमास आसा. Since last 2 days we are getting rainfall in Goa. Today rainfall was recorded from almost all the stations in Goa. Around few stations have reported around 1 centimeter rainfall. This rainfall will continue for 2 days also. After that it may reduce. This is because of 2 days back one low pressure area was formed in Arabian Sea and near Comorin area. Yesterday it was a well marked low pressure area and today its intensity has decreased. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मिरामारचो रस्तो कॉन्क्रिटाचो करपाक पणजे महापालिकेची परवानगी नाका. तो रस्तो PWDचो म्हूण GSIDC आनी सरकारान आर्ग्युमेंट घाला. GSIDC हो रस्तो करता. GSIDCचो MD आनी महापालिकेचो आयुक्त संजीत म्हणटा रस्त्याच्या कामाक महापालिकेची NOC लागना. रस्त्याचे प्रकरण हायकोर्टात गेलां मात हायकोर्टान कामाक स्थगिती दिवंक न्हयकार दिला. महापौर सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा तशें जाल्यार शारांतले सगळे रस्ते PWDनूच सांबाळचे. मिरामारचो नवो हॉटमिक्स केल्लो रस्तो खणून 72 कोटी मोडून नवो रस्तो सरकार बांदता. प्रकरण कोर्टान गेले उपरांत हायकोर्टान सरकार, GSIDC आनी महापालिकेक नोटीस काडल्यो आनी जाप मागली. मुख्यमंत्री म्हणटा रस्त्याचे काम करूंक महापालिकेच्या परवानगीची गरज ना. रस्तो PWDचो. Matter is in the court, but I can only tell you one thing, that the road belongs to PWD and not CCP. Number 2, the concreting we are doing is not the same concreting done in Kukare. Kukare concreting is a ACC mark concrete technology which is like डामर घालता अशें इल्लेशें पातळ concreteचे हे कशें शेण कशें थापप, and there they claim that it survived for 10 years. That did not work, it failed because it cracks. This is actual concreting, 12 inches like Mumbai करता अशें. या रस्त्यावेल्यान सरकार आनी पणजे महापालिके मदीं पेटला. रस्त्याचे काम करपी GSIDCचो MD आनी महापालिकेचो आयुक्त म्हूण अधिकारी एकलोच संजीत रॉड्रिग्स. संजीतान सरकाराची लायन धरिल्ल्यान महापौर आनी सरकारा मदीं पेटला. महापौर आयुक्ताचेरूच फुर्योज जालो. फुर्ताद म्हणटा तशें जाल्यार शारांतले सगळे रस्ते आनी गटारां PWDनूच सांबाळची. All the roads in Panjim belong to the government through the PWD. It is a big relief for me. Therefore, now before monsoon, the Chief Minister should direct the PWD to clean all the gutters of Panjim, drains, repair the footpaths, repair the drains, wherever slabs are broken to be replaced. CM should immediately instruct the PWD, since he has said that all roads belong to PWD and the government. I have nothing more to say. From today onwards, the government and the PWD will clean all the drains of Panjim, and if it's flooded, the government and the PWD should be held responsible. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.